माणका मोतें कार्यावळींत माय मोगाचो आनीक उर्बेवरीत येवकार म्हज्या समेस्त पालक मोग्यानो आयज खरीतपणी तुमच्या मुखार हांव वेगळेच तरेचो एक कलाकार दवरूंक सोदतां. ह्या खिणांत लंडन गांवांत साहित्य आपले मोलादीक ठोकूस घेवन लोकां मुखार कितें तरी हाडपाचो प्रयत्न करता. गोंयचो गोंयकार येस कायतान ह्या नांवान ताका सोबत वळखतात. ताचें खरें नांव कायतान फेर्नांडीस. चल तर वेळ करिनासतना आतांच ताची आमी भेट घेवया. चलात. आयच्या ह्या कार्यावळींत कायतान फेर्नांडीस तुका माय मोगाचो आनी गुरगुरीत येवकार. चल तर जायतीं वर्सां तुवें पालकाचो वावर केला. तुज्या जिवितांत तूं पालकाचेर न्हेसला. म्हाका दिसता ह्या खिणांत तुजी फुडली वळख करच्या आदीं तुवें आदीं जो वावर केला तो वावर लोकां मुखार आमी मायल्यार अदीक पळय. 16 वर्सां आसतना म्हाका नाचपाची उमेद आसली आनी आमचो गांवचो एक भाव मामद ताणें एक प्ले बरयली, वन एक प्ले, आनी ताजे प्लेयान ताणें म्हाका गायलो आनी ताणें म्हाका एक बरो रोल गायलो एक भुताचो आनी तो रोल गेलो एकदम बरो जालो. आनी तेन्ना हो खेळ बरोवपी रॉड्रिगीस ते बेनावली ताणें म्हाका पळयलो आनी पयल्याच वर्साक ताणें म्हाका खेळांत आपल्या चान्स दिलो. ताच्या उपरांत हांव मिलाग्रीच्या दनपागाक हाज्या खेळांत नाचलो. ताच्या उपरांत मार्टीन दे मागाजाना हाज्या खेळांत हांव नाचलो. उपरांत म्हजें मन म्हाका अशें सांगूंक लागलें हांव एक कितें तरी बरयतलो म्हणून. तेन्ना हांवें एक प्ले बरयली उतर म्हणून आनी ती प्ले हांव सगळ्या गांवांनी घेवन भोंवतालो आनी ते म्हजे प्लेयान पेटे ते बेनावली, जुवाना, चालू ते लोतली आनी हांव आमी प्ले करतालीं आनी म्हाका इतली खात्री आसली म्हणजे म्हाका ती प्लेयान खंयचोय तरी प्रायज मेळटलो म्हणून. आनी चड असो म्हाका सेकेंड वा थर्ड म्हाका प्रायज आसलो. म्हणटच ज्या जाग्यार तुमी प्ले करताले त्या सुवातेचेर तुका प्रायज गावता. हय कॉम्पिटिशनाक. आनी हांव जुवानाक सदां सांगतालो मुगेलें हितून तुवें ते भाशेन काम केलें न्ही जाल्यार बेस्ट एक्टर तुका 100% मेळोंक जाय म्हणून. आनीक खंय गायलोले कडेन बेस्ट एक्टर जुवानाक मेळटालो. तेन्ना मागीर ते जात्रेक मागीर हांवें चिंतलें एक ऑडियो कॅसेट करता म्हणून आनी तेन्ना हांवें एक म्हजी ऑडियो कॅसेट तयार केली आनी ती कॅसेट म्हाका तयार करपाक बाब पॅट्रीक दोरात आनी म्हाका जायतो हेल्प केलो. आनी म्हजी सगळीं कांतरां पॅट्रीक दोरात बरयतालो पूण सगळो सब्जेक्ट ताका हांव दितालो. आनी जरी तर म्हजी ताजी कसली लायन म्हाका बरी लागूंक ना जाल्यार हांव ताका सांगतालो ही म्हाका लायन बरी लागना हांव ती चेंज करतां आनी हांव ती चेंज करतालो. ताच्या उपरांत हांवें चिंतलें एक VCD काडूं. तेन्ना हांवें पयलींच VCD काडली नांव आनी ती VCD म्हजी पयली पळय हांव वन एक प्ले घेवन भोंवतालो उतर तीच प्ले हांवें VCD केली आनी ती VCD इतली बरी हें जाली सगळ्या लोकांनी म्हजी ती VCD मानून घेतली. आनी ताच्या फाटल्यान म्हाका रोखडीच आनीक उमेद आयली हांव आनीक CD तयार करतलो म्हणून. आनी हांवें दुसरी VCD काडली काळें खूब आनी तिवूय म्हजी VCD लोकांनी मानून घेतली. ताच्या उपरांत हांवें आतां तिसरी VCD काडली फेमस जालो. पयलीं हांवें म्हणजे म्हाका एक कॅसेट काडपाची चड उमेद आसलेली ऑडियो कॅसेट आनीक हांवें ती ऑडियो कॅसेट काडली आनी ती काडटाना म्हाका हेल्प जाय पडलो. आनीक हांवें पॅट्रीक दोरा दाबोयलो सांगितलें तूं म्हाका हेल्प करता काय. तेणें म्हाका म्हणलें आपूण तुका हेल्प करता तूं भिनाका. तेणें म्हाका सगळीं कांतरां वदान बीन म्हाका सगळो हेल्प केलो आनीक मुगे ती कॅसेट एकदम बरी हिट गेली. आनी तेज उपरांत ती वचोन मुगे लायफ मातशें हालोलें म्हणजे हांव भितालो. तेन्ना मातशें म्हज्या लोक जाय जाण सुमारेस करूंक लागले पूण म्हज्या बऱ्या नशिबान म्हाका मुगे बायलेगे आदार मेळ. म्हाका मुगे बायलेन लंडना वयलो
आनी लंडना वयत रे म्हाका एक हे दिसलें हांव एक VCD काडटा म्हूण कित्याक सगळे एक्टर म्हाका बरें कोत्ताय हांव तेंचे बरोबर चलतां आनी ते बरें म्हाका मानताय देखून हांवें गोंय येयलो आनीक एक हांवें मुगेली VCD तयार केली आनी ते VCD नांव दिलें हांवें तुजें नांव आनीक ती मुगेली एकदम बरी जाली बरी सेल गेली आनी तेज्या हाडलें हांवें मागीर रोखडी दुसरी आनी VCD काडली काळें खूब आनी ती लोकांनी मुगेली मानून घेयली आनी तेज्या हाडल्यान हांवें आत्तां काडली म्हाका विसरलो एक एसिडीचेर हांव सारको चड लोकां मुखार नदरेन येयलो आनी लोकांनी म्हाका जायतो वाखाणलो तेन्ना आतां हांव आतां आनी एक काडूंक सोदतां म्हजी कॅसेट चवथी VCD गुन्यांव नासतना सज्जा पूण हेजो मुगेलो वावर चालू आहा आनी ती मुगेली डिसेंबर म्हणल्यार ही VCD तुमकां चोवपाक मेळटली. चल आमी मातशें मुखार या आनी ह्या खिणाक तुमी जी पयली VCD काडल्या तांतलो खंयचोय एक खिणाचेर आमी नदर मारुया आनी कार्यावळ मुखार हाडुया. आज जावन आसा म्हज्या जल्माचो दीस. कितें आज तुज्या जल्माचो दीस आनी हांव कसो तुका त्या रिती आतांनी करूं दीस. जेम्स तुजे उपकारी आमच्या गालजेन आसा. आमची माय कुयत वेता तेन्ना आमकां दुवाची गरज आसली तेन्ना तुवें तुज्या गोळ्यांतली सरपोडी विकून आमची मायन आमकां दुवाचो आदार दिलोलो. वो तुजो उपकार आमी कशी विसरतली. हे कसले उपकार आमी एकामेकाचेर आदार करूंकूच जाय न्ही. पळय गरीबांनी गिरेस्तांगेर कितलोय वेळ काम केलें जाल्यार ते 5 रुपया दिवंक रडटात पूण गरीबातूच पावतात. पण सोड ती खबर मायचो फोन आयलो. होय आयजूच मायचो फोन आयलोलो. ती तुजी खबर घेताली. जितली फावटी फोन करता तितली फावटी तुजी खबर घेता. तू जाणा जेम्स तू आमच्या टोनीची खबर जाणा. टोनीची कितें जालां जाणा जेम्स माय जितले दुडू धाडटा न्ही तितले आमचो टोनी वायट इश्टा बरोबर भोंवन ते सगळे दुडू ड्रग्साक आनी सोऱ्याक मोडटा. आनी हांवें कितें विचारून गेलें जाल्यार तो म्हाका मारता. फाटीं फुडें पळयनासतना म्हजेर हात कोत्ता. कायतान आमी ह्या खिणाक तुजो धाकटोसो एक क्लीप पळयला तुजी नांव ही VCD. खरेंच म्हाका दिसता ही जायत्या लोकांनी तो पळयला आनीक जे कोण पळोवचे उरले तांकां आयच्या ह्या कार्यावळीच्या समयार तांकां पळोवंक भाग मेवलें. तर हांव मातसो फाटीं वेता आनीक एक गजाल हांव तुज्या लागच्यान जाणा जावंक सोदतां. कारण ह्या तियात्र पालकाचो तुजो जो वावर आसा तो उक्तेपणी लोकां मुखार आयलो जाल्यार अदीक बरें जातलें. हांव म्हणूंक सोदतालो की तुवें दुसऱ्याचें केन्ना तरी तूं तियात्र न्हेसला आनी हय म्हाका न्ही अशें करून तियात्रांक नाचपाचें म्हणजे म्हाका जायती उमेद आसलेली आनीक म्हाका कोणाकूय सांगून दिसतालें म्हणचें म्हाका तियात्रांक घालय म्हूण. तेन्ना हांवें मिनी मारयो एक दीस वचोन सांगिल्लें म्हाका चड उमेद आसा म्हाका तूं ह्या तियात्रांक चान्स दी म्हूण. तेन्ना म्हाका फर्स्ट टायम मिनी मारयोन आपणाक ह्या तियात्रांक आयलो गीत आनी तितूं 7 भाशेचे हांव रोल करतालो आनी पेकाद म्हाका सदांच म्हणटालो म्हणजे हो कितें काय म्हण आतां येता अशें जे मोडटा परतून वयता आनी तो दुसरो रोल करता. हे भाशेन मुगेलो तितून मातशें वयर चडलें मुगेलें नांव. आनी तेज फाटल्यान एक दीस रोसपुनाक गेलो पणजे शिव आसलो आनी तेगेलो एक मनीस येवना एक्टर आनी तो धाकटलो रोल तेणें काडला आनी त्या भुरग्यान म्हाका सांगलें मातशें तो रोल कर म्हूण. हांवें म्हणलें तुमी नाका हांव तो रोल करतां. हांवें ते दीस तेगेलो केलो. तेज फाटल्यान मागीर FX पिंटू तेगेल्या तियात्रांक हांव नाचतालो आनी तितून सारको मेन रोल आख्खो तो म्हजे बेज करतालो आनी तेगेलो हांव इतलो बरो उडयतालो आनी तो म्हाका सारको वळखाणटालो आनी तो सदां म्हणटालो म्हणजे तुगेलें कितें कोन्न तूं बाय हार्ट बीन करता. मुगेलो मेन पॉयंट म्हणल्यार कितें म्हाका अशें करून शिकोवप म्हणलो ना म्हाका मुगे मायंड फायन स्कुलाक म्हाका तो दाखोवना पूण हांव मुगेलें तकलेन करतालो आनी खंयचोय डायरेक्टर वो एक्टर म्हाका म्हणटाय कितें म्हणजे तूं आमच्यावन पयलो बाय हार्ट तूं जाता कितें कोर तुगे तकल्यान कितें कंप्युटर आहा तें मुगेलें देवान म्हाका एक देण दिलां उगडास करपाचें समजलो न्ही. मागीर तेज हाडल्यान मागीर कॉमेडियन आगोस्टीन ते लंडनांत येयले आनी तेगे तियात्रांत आगोस्टीन गेल्यार 2 तियात्रांत तेणें म्हाका काम दिलें हांवें तेगल्या तियात्रांत काम केलें कळ्ळें न्ही. आनीक त्या उपरांत तूं
लंडनाक तुज्या वावराक म्हणटच म्हाका दिसता तुवें तुजो गोंयचो गांव आनी कसलें काम करता लंडनाक तें आमच्या ऑडियन्साक सांगल्यार अदीक बरें जातलें कारण जी वळख तर जाता जाल्यार ताचें आख्खेच आद्रेस आसप गरजेचें. म्हणजे कितें आतां हांव लंडनाक पयलो अशें करून घरांत काम करतालो. म्हणजे घरांत काम करून मागीर म्हाका एक बरो जॉब मेळ्ळो हॉलिडे इना. आमी तितून 5 जाण 3 जाण गोंयकार आनी 2 जाण ब्राजीलान इंटरव्यूक गेले आनी जेन्ना म्हाका 2 जाण गोंयकारान म्हाका म्हणलें कितें म्हणचे आपणा दिसना तूं थिंग सालेक्ट जातो ना कळ्ळें न्ही. म्हणजे आमी ते बोटीचे भोंवन येयले आनी आमी उलोवपा जाणाय इंग्लीश सगलें आनी तूं सारको हें ना तूं आपणा दिसना तूं थिंग पास जायत. पूण जेन्ना आमी गेले आनी पयल्या दिसा काम केलें आनी दुसऱ्या दिसा काम गेलें सांगताय म्हणजे कोण सिलेक्ट जालो तो. हांव त्या 5 जाणां भितर सिलेक्ट जाता आसतना हांव जालो. मागीर जेन्ना ते म्हजे पगले भाड्यान रावताले ते येयले घराक आनी मुगे बायले सांगू लागले चोय म्हूण आमी भायर पडले आनी तो पास जालो. ते मुगेलें देवा गेलें मुगे देणे. पूण गोंयांत तूं खंय रावता? हांव राय रावतां. राय दोगरी. हय म्हणटच आतां म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्स एस कायतान ह्या नांवान तो जायतो फामाद आसा आनी ताच्यो VCD बऱ्योच गाजल्यात. ह्या खिणांत आमच्या लोकांक ताची बरी वळख मेवली आसतली. दुबावरेंत आमी कार्यावळ मुखार वता आसतनाच येस कायतानाचे एक व्हिडिओ फिल्मांतले कातार आमी आयकुया आनी ही कार्यावळ मुखार व्हरुया. चल. फुलांची रोंपी रोयतो पयलो येता कळो संवसाराक कोणूच मोजो ना जिवीत जातलो कसो सगलें चिंतून चिंतून माथ्यार पडला बरो ओदेक बरो जीव मोजो दिवून सोंपयल्यार वो बरो वगलाण मोजेर घालून म्हाका केलो गोन्याकारी घरांतलो भायरी म्हाका घातलो तोडून एकवटाची दोरी धांवून येयात गे माय बाय गोंय तुमी आसो तोरी भोवताय रस्त्यार रावून रडटा करून दुकांच्यो जोरी. बरेच शेतान तुजे आमी कांतार पयलें आनी आयकलें. ह्या खिणांत खरेंच हांव खुशाल कारण त्या उपरांत तूं तितल्याचेरूच रावंक ना. तुवें आनिकूय VCD काडली आनी बाजारांत हाडली. काळे खूब ह्या तुज्या दुसऱ्या VCDचेर नदर मारता आसतनाच हांव जाणा जावंक सोदतालो की ह्या VCDंत कोणे कोणे भुमिका केल्या. हे VCD मुगेले सालुत्या लोतोली पेल्सी मिनी मारियो अनिल पेडणेकर अनिल कुमार मार्कुस बाज बाय सुरुती बेन आंजेलोइस जेनेट एंटनी सेन सोनिया येनी मुगे VCD काम केला. आनीक ही जी पार्ट आसली ती पार्ट कितल्याचेर बेज आसा? ही पार्ट हांवें म्हणजे म्हजेर अशी बेज केल्या कित्याक हांव भरपूर सोर पितालो आनी म्हाका सगल्यांनी अशें करून सोडलेलो म्हणजे तुजी आनी गॅरंटीड ना म्हणून म्हाका दोतोरान देखून म्हाका लास्ट स्टेज दिल्ली. हय जे भाशेन नेवेक D क्लास म्हणटच ते भायर म्हणजे इतलो भायर उडयलो आनी एक्टर देखून म्हाका म्हणजे हें जातालें मुगेलें म्हणजे ना. पूण म्हाका एक बरें आसलेलें कितें हांव इतलो पितालो सगलें करतालो पूण म्हाका कोणें एक्टरान म्हाका कसलोच प्रॉब्लेम करना. तूं कितें कोत्ता कायतान आमचे फाटल्यान आहाय आनी म्हाका सगलो सपोर्ट दिताले.